सोलर वीज निर्मिती खातीर सरकाराक दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीच्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। भाई शेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला गोंयांत पयलेच फावट मोठ्या प्रमाणात वीज खात्याक निधी मेळटा। सद्याक 288 कोटी रुपया राज्याक मेळ्ळ्यात। फुडाराक 1000 कोटीच्या निधीचो प्रस्ताव। हे 1000 कोटीच्या निधींतल्यान 20 मतदारसंघांनी अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम हातात घेतले म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले। टेप म्हणजे लायटीक पावरा खातीर बाकीच्या राज्याचेर डिपेंडंट उरपाक जायना। सोलार पावर प्रोजेक्ट हे तुम्ही गावात असलेली पडीक जमीन म्हणजे जिचो कांयच उपयोग जायना, कोमुनादी बेश्टेच पडून आसात, कोमुनादीन ठराव घेवपाची गरज आसा। सोलार लायटी खातीर प्रोजेक्ट दिवपाची गरज आसा। देवस्थानच्यो जमनी आसत जाल्यार देवस्थानांकूय इन्कम जातले। देवस्थानाक तुमकां पयशे इन्वेस्ट करपाची गरज ना, आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड घेतल्या, तेच कॉन्ट्रॅक्टर येवन पयशे इन्वेस्ट करता। देवस्थानाक आनी कोमुनादीक एडिशनल इन्कम जातलो। नाय जाल्यार बाकीच्यो जागा लोक एनक्रोच करूंक मेकळे आहा। ताच्या पेक्षा अशा पद्दतीन देवस्थान कोमुनिदाद हांकां इन्कमूय जनरेट जावपाक शकता। तुमी एक स्टेप फुडें येवपाक जाय, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक थंय कामूय मेळटलें, सोलार लायट जनरेटूय जातली, लोकांक म्हणजे देवस्थान आनी कोमुदाद हाका इन्कमूय मेळटलें। पंचायती सुद्दां आपल्या हेजेर सावथ गोवांतली आमची फाटल्या दिसांनी एक पंचायत तेच्यांनी पूर्णता सोलार गेले, तेच्यांनी हार्डली एमपी लॅटांतल्यान पयशे इन्वेस्ट करून सोलार पावर घातली, ते गेले। पंचायतीन सुद्दां अशा पद्दतीन सोलार पावर घालप आनी तुमी इनिशिएटीव घेवन बाकीचे सगळे कोण कोमुनादीचे बाकीच्या सगळ्या मनशांक फुडें काडून अशा पद्दतीच्या सोलार प्रोजेक्टाक वचपाची गरज आसा। आमी ह्या सगळ्या विशयांतल्यान हांव फक्त वयता आसतना एकूच सांगता, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे अभिनंदन करता, कारण हे पयशे म्हाका फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा गव्हर्मेंट इतले युपीए सरकार जाली, 50 वर्सां त्यांनी भारतांत राज्य केलें, पूण केन्नाच असो पयसो आमकां मेळूं ना। आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ आमच्या भारतांत गोवा राज्यांत पयले फावट सादारण 289 कोटी रुपया आमी हाडले। आनी इतलेंच न्हय, आतां आमी 1000 कोटीचे प्रपोजल येता त्या डिसेंबराक मूव जाता आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता सादारण 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्राउंड केबलिंग एसटी लायन ज्यो आसा, एसटी लायन त्यो आमी घालतले। आयज देवीच्या ह्या प्रांगणांत आनी पवित्र अशा ह्या नवरात्री उत्सवाच्या दिसा आमकां गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आनी गोंय राज्याचे माननीय वीज मंत्री हांच्यांनी आमकां